Praise the Lord. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो आमचे भितर आसा आनी सदां काळ आमचे भितर रावता. त्याचे जिवीत आमचे भितर आसा आनी ते जिवीत घेवन आमी चलता. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमच्या सामर्थ्यशाली देवाक दिन वासूया. या दिसा पासत या वेळा पासत ताणें परतून आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूं. ओब्रामा शिखामांत्रे लेके मासो कोरोबोत्र मासेके रिवाशा वाखामांत्रो कोकोरिया बाखाते लेके मातो रिशा तमासेके मारी कबाते लेके बारो कोतो रोको माते लाखावा थाका रिकाशा तमासो कोत्र लांदे. मोगाच्या भाव भयणानो, मातेवाचो 4थो अध्याय आनी 4थी ओळ आमकां सांगता. पूण ताणें असो प्रतिपाळ केलो. पवित्र पुस्तकात आसा ते हे उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडातले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 आमकां सांगता. पूण पवित्र पुस्तकार आसा ते हे उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडातली भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मोगाच्या भाव भयणानो, देवाचें उतर आमकां सांगता आमी उंड्या वरवीं न्हय जियेना, पूण आमी जियेता देवाच्या तोंडातल्या भायर सरता त्या उतरा वरवीं. आनी देवाचें उतर म्हटल्यार वर्ड ऑफ गॉड, बायबल. त्या उतरा वरवीं आमी हर एका दिसा आमचें जिवीत जियेता. ते उतर आमी आयकता, ते उतरा प्रमाणे आमी करता आनी ते उतरा वरवीं आमी जियेता. आयचे कितें तूं आनी हांव ह्या संवसारान जिवीत जियेता ते फकत देवाच्या उतरा वरवीं. एक आत्मीक जिवीत आमी जियेता, एक स्पिरिच्युअल लायफ, एक आत्मीक जिवीत आमी देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. देवाची उतरां मोगाच्यान आयकोया, ती पुरी करुया आनी ताचे प्रमाणे जियोया. कित्याक खूब म्हत्वाची आसा कित्याक देवाचें उतर अशें सांगता, ह्यो सगळो संवसार काबार जातलो पूण म्हजी उतरां केन्नाच काबार जावची ना. देवाची उतरां आयकोया आनी ताचे प्रमाणे जियो. है मेरे पैरों की ज्योति, तेरा वचन है जिंदगी, इसमें ही मेरी हर खुशी. तेरे वचनों को सुनूं, तेरे वचनों को करूं, तेरे वचनों से जीऊं, केवल तेरी स्तुति मैं करूं. तेरे वचनों को सुनूं, तेरे वचनों को करूं, तेरे वचनों से जीऊं, केवल तेरी स्तुति मैं करूं. आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी.
वचनों से जीऊं, केवल तेरी स्तुति मैं करूं, तेरे वचनों को सुनूं, तेरे वचनों को करूं, तेरे वचनों से जीऊं, केवल तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। Jesus, तुझी स्तुती आणि आराधना माझ्या मोगाशाची येसू, हर एका दिसा माझ्या जिवितान, हर एका दिसा आमच्या जिवितान तुका महिमा मेळव, तू महिमेवंत देवास आहे माझ्या दुनिया। तेरा वचन है रोशनी, है मेरे पैरों की ज्योति, तेरा वचन है जिंदगी, इसमें ही मेरी हर खुशी, तेरा वचन है रोशनी, है मेरे पैरों की ज्योति, तेरा वचन है जिंदगी, इसमें ही मेरी हर खुशी, सुनूं आवाज तेरी मेरे यीशु मसीह, तू साला है और कोई, आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देवाक वाखाणणी, देवाक दिनवास आयच्या दिसापासून ह्या वेळापासून संपूर्ण काळीचो तेजो तेज, तेचे उपकार आमचे भितर आसा, संपूर्ण काळीची तेची कॉड्स आमचे भितर आसा। लाईक रामासा खांत्रे शेक लईत रामासोको Zindramashuko Tramasaka Tramashuko Trevisan Tramastele Zindramashakan Tramasoko Lebramashe Aramakan Trevisiki Tanamanakan Trabose Lake Ramaze Kandro Mosheke Landrose Shakan Tanamanasota Namakata Namasoko Derebese Iglandramane Iglantamasto Labramase Igrobandana Katanamasu Rebizantramasu Eledramashe Revisu Rabarabara Evandrosi Revichik Landramasu Revisi Labramama. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून तुजी उतरां आमकां सासणीक जिविताच्या वाटेक व्हरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचें उतर घेया. मातीवाचो 8वो विसूर आणि 28 वयतान आमी पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 28. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा. गादार प्रांतान दर्याच्या पलतडी तो आयल्या उपरांत देंवचार बसलेले समाधींतले भायर सरून आयले. ताका 2 मनीस मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचून कांयच जायनासलें. दिसतलो. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. आनी ते बोब मारूंक लागले. जेजू देवाच्या पुता, आमचे सवें तुजें कसलें काम आसा. इम्पॉर्टंट. वेळ पावच्या आदीं आमकां वळवांक आयलाय कितें. ते आसलेले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकराचो एक व्हडलो हिंड चरतालो. आनी देवचारान जेजूक लागीं अशें प्रार्थना मागलें. हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकराच्या हिंडान आमकां घाल. 32 लायन. आनी ताणें ताका म्हटलें वचत. आनी ते भायर सरून दुकरांनी बसून रिगले. आनी सगळ्यो हिंड नेटान वचून कळसा वेल्यान दर्यान उडी मारून बुडोवन मेलो. राखणे पळून गेले आनी नगरान येवन घडले ते आनी देवचार बसलेल्या कितें जाल्लें तें सगळें कळीत केलें. हें आयकून नगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळून भायर सरूंक आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवान भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागोंक लागलो. आमेन. सो पळयात देवाचें उतर आयज आमकां कितें शिकयता. पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकयता तो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात एक गादार म्हणांतलो एक प्रांत आसलो आनी गादार म्हटलेल्या प्रांतान दर्याच्या पलतडीक जेजू गेल्या उपरांत देवचार बसलेले समाधींतले भायर सरून आयलेले 2 जाण मनीस थंय ताका मेळले. प्रेज द लॉर्ड. पळयात ही जागा खंय आसा ती पळयात. गादार प्रांत दर्याचे पलतडी समाधींतले भायर सरून आयलेले. समाधींतले म्हटल्यार तुमकां जाणा म्हटल्यार एक मेलेल्यांक पुरूची जागा वा मेलेल्यांक ज्या वेळार पुरलेली ती जागा. आयकता बाबा सारकें गिन्यान दिवन आयकात. कित्याक देवाची जाणवाय आमच्या खुबश्या विशयांक हात लायता आनी खुबश्या विशयांक आमकां स्वतंत्र करीत आसता. कितें आसा ना देवाची जर जाणवाय ना न्हू तर आमी खंय तरी व्हडल्या प्रॉब्लेमान पडोंक शकता. पळयात देवाचे आत्मा आमकां कितें सजमवणी दिता तो. पळयात ती जागा आसली ती एकसुरी सुवात आसली आनी समाधींतले भायर सरून आयलेले ताका 2 मनीस थंय मेळले. समाधी म्हटल्यार आदल्या काळान ज्या वेळार कोणान पुरताले थंय एक समाधी कशी बांदताली म्हटल्यार तांकां मरणाचो एक प्लॅटफॉर्म कसो बांदतालो म्हटल्यार थंय ताका पुरल्याची निशाणी जाताली. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे 2 जाण मनीस थंय मेवले जंय लोकांक पुरताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते थंय मेवले जंय लोकांक पुरताले. सजमोन घेयात ते खंय मेवल्यात ते सदांच मतीन धरात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते खंय मेवल्या ते सदांच मतीन धरात. ते समाधी लागीं मेवल्यात. प्रेज द लॉर्ड. आनी दुसरें पळयात पवित्र आत्मा कितें सांगता. इतले भिरांकूळ ते आसले. प्रेज द लॉर्ड. इतले भिरांकूळ आसले की कोणाच्यानूच ते वाटेक वचून कांय जायनासलें. समजून घेयात जे मनीस आसले आयकोन घेयात जे समाधी लागीं आसले जे गादार प्रांताच्या पलतडी आसले जी समाधी आसले ते मनीस हे कोण दुसरे कोण नसले पूण ते मनीस आसले
ते हेच मनीस आसले जे गादार प्रांतान आसले. एक दीस तेंचे एक बिझनेस आसतलो, एक दीस तेंचे काम आसतलें, एक दीस ते पासून कामार वयता आसतले, एक दीस ते पासून कश्ट करता आसतले. मागीर ते कश्ट करतले मनीस गादार प्रांतांच्या समाधी लागीं भिरांकूळ रितीन कित्याक आसात? प्रेज द लॉर्ड. भिरांकूळ रितीन ते कित्याक आसात? पळयात, गादार प्रांत जो आसलो तो एक सिटी कशी आसली. ते थंयलेच मनीस आसले, पूण आतां ते मनीस मनशा वांगडा रावना आसले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां ते मनीस मनशा वांगडा रावना आसले, तर ते मनीस एका समाधीन रावताले. प्रेज द लॉर्ड. कितें फरक घडलो? जो एका प्रांतांसून, एका अशा प्रांतांसून, एक नावाजलेल्या प्रांतांसून एका समाधी लागीं ते गेले, वा एक सूर्य समाधी लागीं ते रावूंक लागले. आनी इतले पवित्र पुस्तक मेन्शन करता ते इतले भिरांकूळ आसले. प्रेज द लॉर्ड. ते इतले भिरांकूळ आसले. कितें तर बायबल मेन्शन करता, कितें तर कोणाकूच तेचे वाटेन, म्हटल्यार त्या वाटेनसून वचोंक कांयच जायनासलें. म्हटल्यार इतले भिरां आसले. प्रेज द लॉर्ड. इतले भिरां आसले. पळयात, हे जे कोण देवचार बसलेले आसले, हे पयले नॉर्मल मनीस आसले. हे मतीन घे, नॉर्मल मनीस आसले. पूण तेंचेर देवचार कसो बसलो? आमेन. तेंचेर देवचार कसो बसलो? आमी जे मनशाक पळयता, पवित्र आत्मो सांगता, ती आमी दोळ्यांनी पळयता. पूण ज्या वेळार तूं मनशाक पवित्र आत्म्याच्या नजरेन पळयताय, ती मनशां डिफरंट आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, हे जे मनीस आसले हे नॉर्मल मनीस आसले. एका वेळार ते भोंवताले, तुज्या आनी म्हज्या भाशेन बिझनेस आसतलो, कामार वयताले. पूण आयज असो वेळ येयला ते एक सूर्य रावंक पसंत करताले. आनी जर एक सूर्य रावंक पसंत करताले, पूण ते भिरांकूळय आसले आनी त्या वाटेनसून वचोंक कोणाक दिनासले. म्हटल्यार तेचे भितर वायट स्पिरीट आसले. प्रेज द लॉर्ड. आतां सजमन घेयात, हे वायट स्पिरीट कशे आयले ते? प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमकां सजमवणी जाय, आमकां नॉलेज जाय कशे हे वायट स्पिरीट तेजे भितर आयले. प्रेज द लॉर्ड. बायबलूय मेन्शन करना, बायबलूय सांगना, पूण पवित्र आत्मो कितें तरी आमकां वाट दाखयता. कित्याक पवित्र आत्म्या वरवीं हें पुस्तक लियलां आनी पवित्र आत्मो आमकां डीपली कितें तरी शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर सांगता, जे वायट शक्ती आसा, ते वायट शक्ती एक्चुअली कितें जावन आसा? कितें जावन आसा? तेका म्हणटात अतृप्त आत्मे. प्रेज द लॉर्ड. अतृप्त आत्मे म्हटल्यार एक म्हेळे आत्मे. म्हेळे आत्मे तुमी म्हणटले, ब्रदर, हे खंयच्यान आयले म्हेळे आत्मे? प्रेज द लॉर्ड. हे म्हेळे आत्मे खंयच्यान आयले? पळयात, ज्या वेळार उत्पत्तीचे पुस्तक आमी वाचता, आनी ज्या वेळार उत्पत्तीचें पुस्तक ज्या वेळार आमी वाचता, त्या वेळार एक आमकां अशी वस्त आमकां सजमता. जेनेसीस चॅप्टर 6, देवाच्या पुतान मनशांच्या धुये लागीं संबंध दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या पुतान मनशांच्या धुये लागीं कितें दवरलो? संबंध दवरलो. आनी तांकां जी भुरगीं जाली, ते नेफिलीम आसले. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, सजमोन घेयात, देवाच्या पुतांनी म्हटल्यार ते देवदूत आसले, फॉलिन एंजल्स आसले. तेंचे लागीं, एंजल्स लागीं कूड आसली. प्रेज द लॉर्ड. पूण ते एंजल्स आसले, तांकां क्रिएशन करूची ताकद आसली. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार तेंच्यांनी मनशेंच्या धुये लागीं संबंध दवरलो, ज्या वेळार मनशेंच्या धुये लागीं तेंच्यांनी संबंध दवरलो, ताका भुरगीं उत्पन्न जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ती भुरगीं एक
एक विचित्र भुरगीं जावन आसली. आनी पवित्र पुस्तक सांगता ज्या वेळार ती भुरगीं मेली ती एमकोणान वचोंक ना, ती अतृप्त आत्मे जावन आसात. आमेन. हे जे आत्मे आसात पळय, जे अतृत्व आत्मे थंय भूत आसा खंय, हे अतृत्व आत्मे कोण ना बाबा, हे तेच जावन आसात जे देवपुतांनी एंजल्सनी मनशांच्या धुये लागीं म्हटल्यार मॅनकायंड म्हटल्यार मनशांच्या धुये लागीं कुडीचो संबंद दवरलो, ताका जी भुरगीं जाली आनी त्या भुरगीं वरवीं जे व्हडले महाकाय जावंक जाय, जे नेफिलीम जावंक जाय, ते तेंची जी ही आसली ती मेले न्हू. मेले उपरांत तेंचे आत्मे एमकोणान वचोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक एमकोणान ताका स्विकारूंक ना. सो एमकोणासून ते परत उठले आनी ते आतां भोंवतात. सो सजमन घेयात, घडी हे तुमकां कोणी सांगोंक नासतलें, हे फर्स्ट टायम तुमी आयकलां आसतलें, पूण हे ट्रू आसा, हे सत आसा आनी बायबल सांगता. आमेन. पळयात, जस्ट एग्जाम्पल घेयात. मेळो आत्मो एका वेगवेगळ्या भाशेचो आसता. शिकपणाचो मेळो आत्मो आसा. शिकपण हें मेळ आत्म्या धाडटा. ओके, आतां तुमी म्हणटात ब्रदर ताप येता, सर्दी जाता, तें शिकपण ना. तें शिकपण ना. जी पिडा आसता, व्हडली व्हडली जी पिडा आसतात, हे डेमोनीक स्पिरिट्स आसा आनी ते अटॅक करीत आसता मनशाच्या बॉडीक. हे कशें जातात? एक रिजन आसा हेका, जे वेळार तुजें प्रेयर लायफ उणें जाता तें तुका धरतलें. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जाम्पल आहे, जायते फावटी ज्या वेळार आमी फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर रातचे उलयता 10:25 आमची प्रेयर आसता डेली. सो आमी तेन्ना उलयतना हांवें जायते फावटी सांगलां 10:25 ज्या वेळार फ्री कॉन्फरन्स म्हणून एप आसा, तुमकां जावं जाल्यार तुमकां त्या मिटिंगेन एड जावंक जाय तुमी जावंक जाता. सो तुमकां म्हाका मॅसेज करूंक जाता, नंबरार मागीर तुमकां आमी एड करूंक जाता. ओके, तुमकां जर जावं जाल्यार म्हजो नंबर हांव धाडटा. ओके, सो तुमकां तेचेर एड करून तुमकां मागीर तेच्या वांगडा आमच्या वांगडा लायव्ह प्रेयराक तुमकां अटेंड जावंक शकता. 10:25च्या आनी भाशा आसता रोकडेच आतां जाले उपरांत 10:25चे आसा, पूण ते प्रेयर युट्यूबार नासता, ते प्रेयर फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर आसता. तुमकां ID दिलो वयतलो आनी मागीर तुमकांय जॉयन जावंक जातलें. तुमकां डिपली रेवलेशन मेळटलें, कितें कितें वस्तू आमी शिकयता तें. सो तुमकां पासून हें करूंक जाता, तुमकां मॅसेज करूंक जाता. म्हाजो मोबायल नंबर आसतलो तेचेर तुमी मॅसेज करात, ब्रदर म्हाका ID घाल, मागीर आमी तुमकां एड करता. ओके, पळय इम्पॉर्टंट बाबा पवित्र आत्मो सांगूंक सोदता तें कितें तर जे अतृत्व आत्मे, जस्ट एग्जाम्पल घेयात. एक जर कोण मनीस, जस्ट एक कोण जर मनीस तेका एक वायट सक्तीन ग्रासला. ओके, एक बी नांवाचो मनीस आसा आनी ताका वायट सक्तीन ग्रासला आनी तेचे भितर वायट सक्ती काम करता जाल्यार ताका मेंटली डिस्टर्ब जाता आनी ताका आतां दिसता म्हाजो ह्या संवसारान कोण ना, कोणूच म्हाज्या ह्या संवसारान ना. सो तो आतां वेगवेगळे विचार पळयता आनी तो सुसायड करचो डिसिजन घेता. आतां सुसायड केले उपरांत तो चित्ता ही ट्रेन येता, हांव ट्रेनीच्या खाला वयता आनी हांव सुसायड करतलो. सो तो वयता आनी ट्रेनीच्या खाला वचून सुसायड करता. ओके, आतां ट्रेनीच्या खाला वचून सुसायड करूचो टायमींग तेचो आसलो 2:03 वतीन धरात, 2:03. सो 2:03 तो मनीस थंय मेला. सो 2:03 तो मनीस मेलो, तेणी सुसायड केलो. आतां कितें जालें, ज्या वेळार सुसायड केली तो मनीस मेलो, आतां ते स्पिरीट भायर सरले. प्रेज द लॉर्ड. ते स्पिरीट भायर सरल्या उपरांत आतां ते स्पिरीट त्या जागेचेर आसता. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जाम्पल घे, 2:03 तूं त्या लायनीसून वयताय आनी ते स्पिरीट तुजे भितर, ते स्पिरीट त्या वाटेन जर आसा, त्या जागेचेर आसा आनी तुजें जर प्रेयर लायफ उणें आसा, तुजे भितर जर देवाचें सामर्थ्य ना, तर 100% ते स्पिरीट तुका एटॅक करतलें. आमेन. पळय स्पिरीट एटॅक करतना ते डायरेक्टली एटॅक करूंक ना, तुका स्लोली तुका हें करतलें आनी तुका डॅमेज करतलें. प्लीज चलो पळयात बाबा, हे जे 2 मनीस मेळे आसले ते इतले भिरांकूळ आसले की कोणाच्यानूच त्या वाटेन वचोंक जायनासलें. पळयात ते मनीस वायट नासले, पूण तेजे भितर जे स्पिरीट आसले ते डिफरंट आसले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पळयात ज्या वेळार ह्या एक भाग जालो, तुमकां वायट स्पिरीट
न्हू सैतानाचो एक भाग सांगलो तुमकां, पूण तेच्या पेक्षा एक स्ट्रॉंगली भाग आसा तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताचो. आमेन. ज्या वेळार पळयात ते तशें असले म्हे आत्मे आसा ते तुमकां भियेतात, ते तुमकां सटयतात, ते तुमकां त्रासान घालतात. पूण हय एक म्हाका उतर आवडटा पळयात 29 लायन. आनी ते बोब मारूंक लागले, ऑटोमॅटीक बोब मारूंक लागले. ओ शाखांत राबाजे जे म्हे असले आत्मे ते आता बोब मारूंक लागले. जे वाटेर वचोन कोणाक कांयच नासले ते आता बोब मारूंक लागले. कित्याक कित्याक इम्पॉर्टंट ते अशे भाशेन बोब मारूंक लागले. जेजू देवाच्या पुता. सो थंय जेजू आयलो. आमेन. सो देवाचे उतर आमकां कितें सांगता, जंय जेजू आसा ती वायट शक्ती रावना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जंय जेजू आसा ती वायट शक्ती रावना. जंय जेजू तुमचे भितर, हांव कित्याक सांगता जेजू तुमचे भितर वाडयात, कित्याक गरजेचे. जंय जेजू आसा थंय वायट शक्ती केन्नाच रावंक जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पण थंय कितें म्हणटा, जेजू देवाच्या पुता आमचे सवे तुजे कसलें काम. प्रेज द लॉर्ड. पळयात जेजू देवाच्या पुता आमचे सवे तुजे कसलें काम. 2 भाग आसा त्या उतराक. प्रेज द लॉर्ड. पळयात 29 लायन जर पळयता जाल्यार तातूंत 2 भाग आसात. जेजू देवाच्या पुता आमचे सवे तुजे कसलें काम म्हटल्यार ते वायट स्पिरिटाकूय जाणा तो देवाचो पुत्तो. प्रेज द लॉर्ड. पूण मनशांच्या पुतांका खबर ना तो देवाचो पुत्तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेंच्यांनी वळखले तो देवाचो पुत्तो, पूण मनशांनी वळखोंक ना अजून पासून तो देवाचो पुत्तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात इमिजिएटली तेणी कितें म्हटलें, जेजू देवाच्या पुता आमचे सगळे तुसले कसले काम आसा. वेळ पावच्या आदी आमकां वळोवंक आयलाय कितें. वेळ खंयचो ह्यो वेळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमन घेयात, ते कितें तरी सांगतात ऐकात. ते वायट आत्मे, ते म्हे आत्मे बसलेले मनीस कितें तरी हंय मेन्शन करतात. प्रेज द लॉर्ड. कितें मेन्शन करतात, ते मेन्शन अशा भाशेन करतात, वेळ पावच्या आदी आमकां वळोवंक आयलाय कितें. ओ प्रेज द लॉर्ड. वेळ पावच्या आदी, वेळ पावच्या आदी कसलो वेळ, कसलो वेळ. पळयात जे वायट आत्मे आसात हे सगळे आत्मे एम कोणाच्या उज्यान लासतले. प्रेज द लॉर्ड. तो वेळ जावन आसा, पूण तांकां जाण आसा तो वेळ आसा आमचो, ज्या वेळार आमकां लासोचें आसा, ज्या वेळार आमकां सासणाच्या सासण्यांक उज्यान वचोचें आसा, पूण तेच्या आदी तूं आमकां वळोवंक आयलाय म्हटल्यार जेजू लागीं ती पावर आसा तेच्या आदी तांकां वळोवंक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू लागीं ती पावर आसा तेच्या लागीं वळोवंक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 30 लायन पळय. ते आसले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकऱ्याचो एक व्हडलो हिण चरतालो आनी देवचाराक जेजू लागीं अशें प्रार्थना मागलें, हांगा सरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकराच्या हिंडान आमकां घाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडे बायबल अशें सांगता ज्या वेळार तेणी म्हटलें न्हू, मार्क नातर लूक अशे भाशेन म्हणटा, ज्या वेळार तेणी म्हटलें न्हू जेजून कितें तर त्या वायट शक्तींनी म्हटलें, जेजू देवाच्या पुता तुमचे लागीं आमचें कितें काम आसा. त्याच वेळार जेजू म्हणटा ओगी राव. तांकां तेंच्या तोंडान आपली महिमा जावंक दिवंक ना तेणी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता देवचाराच्या तोंडान देव आपली महिमा करून घेयना. प्रेज द लॉर्ड. ताका सांगलें ओगी राव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव म्हज्या आनी तुज्या तोंडान सुद्दां आपली महिमा करून घेता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाक तुजी आनी म्हजी जीब जाय, देवाक तुजी आनी म्हजे ताव जावं तिची महिमा गाव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात आनी जेजून देवचारान म्हटलें आमकां काडात आनी डुकराच्या हिंडान घालात. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू म्हटलें वचात आनी ते भायर सरून दुकरां तिगोवन गेले आनी नेटान वचोन तो दर्यान उडी मारून तो बुडोवन मेळ्ळे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही जी स्टोरी आमी वाचता न्हू, ही स्टोरी न्हू बाबा, ही त्या वेळार घडलेली एक सत वस्त आसा. आमेन. आयच्या वस्तून, आयच्या ज्या देवाच्या उतरान आमी 2 वस्तू शिकल्या. एक वस्त म्हटल्यार म्हे आत्मे म्हटल्यार कितें, दुसरे वस्त म्हटल्यार ज्या वेळार जेजूची एंट्री जाता थंय तेंचो अधिकार जालना. आमेन.
जंय जेजू क्रिस्ताच्या नांवाची एंट्री जाता, जंय जेजू हे उतर भायर सरता, कसलीच अंधकारची शक्ती, कसले डॅमिनीक पावर थंय रावंक शकना. कित्याक सगळ्या परस व्हड तेचें नांव आसा. आमेन. अशें खंयचेंच नांव आसा पळयात, Acts chapter 4 verse 12 क्लियर म्हणटा, सर्गार आनी संवसारान तेच्या नांवान सगळें कितें तें खाला पडटा. आमेन. तेच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. सो आमचे भितर तेचें नांव जाय. जर तेचें नांव जर आसलें जाल्यार तूं सगळ्या पेक्षा उंच आसाय. तुका खंयच्याय वायट शक्तीचो स्पर्श. जायतीं जाणां म्हणटात ना ब्रदर म्हाका दिसता आमच्या भुरग्याक वायट अरे, म्हाका दिसता ब्रदर म्हज्या घरकाराक वायट अरे. आमचे भितर कोण आसा? आमचे भितर आमचो सामर्थ्यशाली देव आसा. जंय तुजो देव आसा थंय कसलीच वायट शक्ती रावंक जायना. पळया ते बोब मारूंक लागले, तेका सहनूच जायना. कित्याक जाणा, पवित्रतायेच्या लागीं म्हेळेपण केन्नाच रावचें ना. आमेन. आनी म्हजो देव पवित्रतायेचो सागर जावन आसा. ज्या वेळार तो आमचे भितर आसा जाल्यार कसलेंच म्हेळेपण आमचे भितर येवंक शकना. आमेन. म्हेळेपणाचो एक वास, म्हेळेपणाचो एक स्पर्श पासून आसूंक शकना. कित्याक आमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा ताचे परस ह्या संवसारान आसा. आमेन. थँक्यू जेजस. हे दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासत, तुजी उतरां सामर्थ्यशाली रितीन आमचे भितर रिकतान वाडयतान आमी ताजो तवानो करतात. आमचो आत्मो धादोशी करतात. प्रेज द लॉर्ड. तुवें म्हटलां हाय जेजू हुंड्या वरवीं न्हू पूण तुज्या तोंडांतले दर एकले भायर सरता त्या उतरां उदेशी मनीस येता. येस, हांव ही म्हजी भाव भयणां तुज्या उतरां उदेशी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमचें पोट भरलें. ज्या वेळार आमी उतार आयकले आमचें पोट भरलें. आमेन. तुजी उतरां साशणीक जिविताची. हय, आमी तुज्या उतरांत चलता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता. देव तुमच्या सांगाताक आसा आनी देव तुमचे पासत आसा. तुमकां जाय तें मागात, देव तुमच्या सांगाताक तशें करतलो. आमेन.